नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता आळेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. शेतकी जमनीचो वेव्हार बंद करूंक रजिस्ट्राराक सांगला. कायदो बेगीनूच लागू जाता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेडॉन. शेतकी बिलाक आधार करपाचें सोडून विरोध करता म्हणल्यार विरोधकांकूच शेतां विकूंक जाय, मुख्यमंत्री उलयलो. विरोधकांनी शेतां बरोबर हॉर्टिकल्चर जमीनूय जोडात म्हणून सांगिल्लें जाल्यार निश्चितूच विचार करता आसले म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. एग्रीकल्चरा भितर सगळ्यांचो प्रश्न हो आसा की ते पॅडी फिल्डा पुरतेच कित्याक दवरले. कारण आमगेले कन्वर्शनान पळयतात सगळी जातात ती ऑर्चर्डाची, आणि सरकारान जेन्ना प्रोटेक्शनाची बिल हाडला तेन्ना ते फक्त पॅडी फिल्डा पुरते मर्यादीत केला. कित्या खातीर? निदान तेजी पॅडी फिल्डांतल्यान सुरवात तरी करात. म्हाजें म्हणणें आसा 1961च्या उपरांत 60 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी गोंयचे एग्रीकल्चर वाचोवपा खातीर हाडलेलें हें बील आसा. गोवा एग्रीकल्चर रेस्ट्रिक्शन्स बील 2023 म्हणजे 60 वर्सांच्या उपरांत गोंयची शेत जमीन वाचोवपा खातीर पयलें बील हाडला. हेका सपोर्ट करात, ताच्या फुडें मागीर विचार करुया. बट हे सपोर्ट करच्यो साडूनच तुमी वेलान धांवून गेले. तुमकां म्हणजे गोंयच्यो शेत जमनी तुमकां विकपाच्यो आसा काय कितें? म्हाका हो प्रश्न पडला. विकपाच्या म्हणटात आतां ऑफकोर्स म्हाका तशेंच दिसलें. म्हणजे हेंचे उरलेल्यो जमनी ज्या पद्दतीन लोक भायले घेवपाक लागलेले आसा त्या पद्दतीन तांकां अशें दिसपाक लागलें की गोंयची शेत जमीन तांकां वांटोवपाचीच ना. तांकां जर तो इंट्रस्ट आसलो जाल्यार म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लोस बाब हेणी एक सजेशन्स केल्ले, तितून एक वर्ड एड कर म्हणून सॉलिड कॅन म्हणून आमी एड केलो. तांकां उरलेले जर म्हणूंक जाय आसले तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसली तुमी बाकीचे म्हणजे एग्रीकल्चराच्या अंडर तुमी येवपी हॉर्टिकल्चरूय घाला म्हणून. आमची तयारी आसली तांच्यांनी, बट ते तेंच्यांनी न म्हणटा डायरेक्ट वेलान गेले. म्हणजे बिलूच तांकां पास करपाचें नासलें. यू आर सीइंग दॅट ओपोजिशनान जर हावसा भितर मागिल्लें एग्रीकल्चरा बरोबर हॉर्टिकल्चर एड करा, विचार करपाक काय हरकत नासलो. इट इज अ गुड थिंग. एज पर द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड, कोकोनट आणि कॅज्यू प्लांटेशन इज इन्क्लुडेड एज एग्रीकल्चर, आणि दॅट्स वाय हॉर्टिकल्चराचो इश्यू वॉज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. यू आर सेइंग गव्हर्नमेंट वॉज ओपन for that if they had suggested. Of course it is open for ते डिस्कशन करूंक जाय आसलें न्ही हावजान. जर तुमकां गोंयचो इंट्रस्ट आसलो, गोंयच्या सैमाचो इंट्रस्ट आसलो, गोंयच्या शेतीचो इंट्रस्ट आसलो आनी गोंयच्या निसर्गाचो इंट्रस्ट आसलो जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी हेजेर डिस्कशन करपाची गरज आशिल्ली. The government was open for more inclusions. Of course government is open for the discussion also on that bill. बट कांयच न करता जशें कितें हेंच्या फाटल्यान कोण तरी आसा हे बिलूच पास करूं नाका म्हणून हे वेलानूच धांवले, डायरेक्ट उठले. आनी म्हाका प्रश्न पडलो हे कित्याक विरोध करता काय म्हणून. म्हणजे कोण तरी हेंच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान आसा एकदाचें करूं नाका म्हणून. एग्रीकल्चरिस्ट गोंयकार आसचो अशें कित्याक घालना तुमी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आमी आज तुकाय खबर आसा 370 कलम हटयल्या उपरांत जम्मू काश्मीरांनी वचून कोणी जमीन घेवपाक शकता. एग्रीकल्चरिस्टानूच लँड घेवची ही गोंयच्या न्हू. तर कारण हे बील जे आसा आमी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण बॅन करूं शकना. रुल्स रोखडेच फ्रेम जातले. आय होप जाता तितके बेगीन रुल्स फॉर्म जातले आनी हे बॅन जो आसा पळय न्ही हेजो रोखडो आतांच ऑलरेडी कोणाकूच एग्रीकल्चर लँड विकपा खातीर आतां पासूनच बंद केला. रजिस्ट्रेशन करचें ना. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या एग्रीकल्चर लँड जो आसा नाल्यार थोड्याच दिसांनी लोक विकून काडून. हय, गव्हर्नराचे एसेंट येवचे पयलींच विकपा लागत. हां, ऑलरेडी सांगला की एग्रीकल्चर लँड ज्यो आहा पळय ती सेल्फी करप ना. विर्डी धरणाचें काम बंद करपाक महाराष्ट्र तयार जाला. आयच्या घडयेक खंय तांचे कडेन विर्डी धरणा विशीं कसलेंच परमिशन ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयला. चीफ इंजिनियर खंय स्पॉटार वचून आयला. ताणें महाराष्ट्राच्या चीफ इंजिनियराक तशेंच सचिवान महाराष्ट्राच्या सचिवाक विर्डी धरणाचें काम बंद करपाक बरयला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. महाराष्ट्रान आयतारा विर्डी धरणाचें अकस्मात काम सुरू केल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडलो. म्हादय व्हरपा खातीर कर्नाटकान झुजापावण्यार यत्न सुरू केला आनी प्लानूय चालीक लायला. म्हादय मलप्रभेत व्हरताच म्हूण सरकार पक्ष पेटला. ते फाटभुंयेर विर्डी महाराष्ट्रा सावन वाळवंटी न्हंयक जोडपी म्हादयचो दुसरो फांटोय धोक्यांत. महाराष्ट्रान धरणाच्या कामाक नेट लायिल्ल्यान बोवाळ. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजन केरकारान महाराष्ट्राचे धरणाचें काम वाऱ्यार घाले. ते उपरांत सरकाराची हालचाल. मुख्यमंत्री म्हणटा महाराष्ट्रा कडेन आयचे घडयेक कामाक परवानगी ना. काम बंद करूंक खंय ते तयार जाले. विर्डी धरणातले काम जे ल्हानशें सुरू केलां तेजेर आमी ऑलरेडी आमचो चीफ इंजिनियर ते वचूनय आयल्यार ताका सांगलां तें काम सद्याच्या घडीक तरी बंद कर, तुमचे कडेन खंयचीच परमिशन ना.
आणि त्यांच्यानी ते काम बंद करता म्हणून एग्री केलं. कन्सल्टंट आमच्या चीफ सेक्रेटरी आमच्या सीईन महाराष्ट्राच्या सीईकू बरयला, सेक्रेटरीक बरयला, त्यांच्यानी एग्री केला. त्या प्रमाणे ते काम म्हाका दिसता फाल्यांच्यान पुराय बंद करतले. कारण आयच्या घडीक त्यांच्या कडेन खंयच्योच परमिशन किंवा विरली धरणाच्या संदर्भात जेन्ना आमी महाराष्ट्रात म्हाका दिसता शक्य हे काम फाल्यांच्यान ते बंद करतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. कोमुनिदादींची जमीन तांच्या परवानगेन सरकारी प्रकल्पांक दिवचे अशें कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तीत स्पश्ट केला. कांयच वेगळो बदल केल्लो ना. कायदो प्रत्येकान समजून घेवचो, शिकून घेवचो, मागीर विरोध करचो. मुख्यमंत्री कोमुनिदाद जमनी विशयी कायदो दुरुस्तीचेर उलयलो. आमदार काल्लुसान केल्ली सुचोवणी खंय सरकारान मानून घेतल्या, तितल्यार वेंजी आनी काल्लुसाचें वाजलां. कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तीक कोमुनिदादी विरोध करतात. काँग्रेसीचो आमदार सरकाराक सल्ले दिता. ताणें सरकाराचो कन्सल्टंट जावचो म्हूण आपाच्या वेंजीन कार्लुसाक थोमणो मारिल्लो. One of the Congress MLA, Advocate Carlos, on the floor of the House, he has given an amendment by adding one word such. हे word such घायले जाल्यार सगळें सारकें जालें म्हणपाक लागलो. कितें सच म्हूण जावं, सच म्हणजे सारकें न्हू, SUC सच. So this was, we are here as opposition MLAs, not to give suggestions, no. If you want to be a consultant to them, you can do it. आता कार्लुसाची मिडिया मुखार येवन वेंजीक जाप. कार्लुस म्हणटा आपणे कोमुनिदाद कोड दुरुस्ती विशीं कोर्टाचे निवाडे आनी कायदेशीर भुमिका स्पश्ट केल्यात. फोटी मारून विधानसभेची दिशाभूल करपी आपूण न्ही. When it is statute amendment or statute enactment, hinga konache prior consent naka, unless there may be a constitutional mandate, but otherwise there is none. So, Code of Komunidad is not a subordinate legislation; it is a statute. So there is nobody's permission required. I won't mislead. If we have a government which is going to pass a law, they have all the numbers. They have 33, we are just 7. They don't even require. They will listen to us and they'll do what they want. If we stand up and we tell the government, you have seen that clause by clause, the Komunidad law was explained by me, opposed by me on the grounds how it destroys the independence of the Komunidads. And the opposition gives the suggestions and the government accepts it. I think it should be recognized as a victory for the opposition. One should never think, I did not take it as my personal victory. According to me, it's a victory for the opposition. मुख्यमंत्री म्हणटा आधी कायदो शिकून घेयात, समजून घेयात, मागीर विरोध करात. आमी जो अमेंडमेंट हाडला म्हाका दिसता विरोधकांनी सुद्दां तेजेर अननेसेसरी बोवाळटले. एडवोकेट कार्लोस हांचे भितर मायनर चेंजीस असेंब्लीन सजेस्ट केले ते सुद्दां आमी एक्सेप्ट केले. तातूंत सिंपल गजाल आसा, कोमुनिदादीची जमीन आतां पर्यंत म्हणजे जी गव्हर्मेंट सर्वंटा खातीर दिली वयता, तेंचे गांवकार जोणकार हेंच्या खातीर दिली वता, त्याच्याच बरोबर हायकोर्टाच्या हेच्या खातीर दिली वयताली. आणि आतां आमी फक्त म्हटल्यार गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिवची विथ कन्सेंट ऑफ द कोमुनिदाद. हितून कांयच वेगळो बदल करूंक ना. गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायत हाज्या खातीर त्यांच्या कन्सल्टान दिवची म्हटलां. हाज्या व्यतिरिक्त वेगळो बदल कांयच करूंक ना. कायदो प्रत्येकान पयलीं समजून घेवचो, शिकून घेवचो आनी मागीर विरोध करचो. तांकां कितें आसत जाल्यार तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वीच्या कोंकणी पेपरात एक प्रिंटींग चूक आसा म्हणून बोर्डाच्या छाननी समितीचो बसके उपरांत निश्कर्श. भुरग्यांक ताच्या खातीर 1 मार्क दितले म्हणून चेअरमॅनान प्रुडंटाक सांगलां. कोंकणी पेपरांत संभ्रम तयार करपी आनी वेगळ्या पद्दतीचे प्रस्न आयिल्ल्यान मार्कांचेर फरक पडटलो म्हणून विद्यार्थी आनी पालकांनी हुस्को उक्तायल्लो. 3 ख अ हातूंत म्हणजे ती एक प्रिंट हे जाल्या प्रूफ रिडींग जावना. ताचे मार्क्स आहा ते भुरग्यांक काय म्हणजे भुरगे ते ऑलरेडी आन्सर जर आसा जाल्यार ताचे तांकां मार्क्स ते मेळटलेच. तातूंत कांयच इश्यू ना. दुसरें न्ही, एकी कडेन न्ही खरीच ती प्रिंटींग मिस्टेक आसा. म्हणजे रिवणा जो शब्द आसा न्ही तो खिणा म्हणून आहे. सो दॅट इज अ प्रिंटींग मिस्टेक आनी तेज्या बदलांतच हो तांकां 1 मार्क मेळटलो. आनी हे सगळे जे आसा न्ही आमची एक स्क्रुटनी कमिटी आसता. म्हणजे प्रत्येक पेपर जाल्या उपरांत एक स्क्रुटनी कमिटी आसा जाचेर बोर्ड ऑफ स्टडीजो एक कन्व्हेनर आसता. दोनूय कॅम्पांतले जे चीफ मॉडरेटर आसता न्ही ते बसता आनी एक एक्सपर्ट. हे सगळे तिगूय जाण हे एक्सपर्ट आसता.
आणि ताजेर हे सगळे हे डिस्कशन जाता. प्लस जे क्वेरीज जे आयल्या न्ही, हे कोणी रेज क्वेरी केल्या 5 काय 10 मार्क्स तांकां मेळटले, तातूंत कांय तथ्य नासता. सो त्या स्क्रुटनी कमिटीच्या रिपोर्टान 1 मार्क तांकां रिकमेंड केल्लो आसा. अटल सेतूचें काम सोपून सोंपना. 10वेच्या भुरग्यांक पणजेंतलो पुलाकडचो ट्रॅफिक जॅम बाचचो न्ही म्हणून सरकारान धांवपळ सुरू केल्ली खरी, मात आतां मुंबय सावन रस्त्याच्या कामाक लागपी माल धाडपी माक्न बंद पडिल्ल्यान आनीक कळाव. पर्वरी आनी मेर्शे सर्कला कडेन परत ट्रॅफिक जॅम. पर्वरी मडगांवचो फांटो एकवेळ 2 दिसां उपरांत उक्तो जावये. 10वेचे परीक्षेच्या भुरग्यांक ट्रॅफिक जॅम बाचचो न्ही म्हण सरकारान ताकतिकेन अटल सेतूचो फोंड्या ते पर्वरी फांटो उक्तो केल्लो. दुसरोय फांटो रोखडोच ट्रॅफिकाक उक्तो करता म्हण मुख्यमंत्री उलयल्लो, मात आतां तांत्रीक बिगाड. मुंबय सावन रस्त्याच्या कामाक लागपी माल धाडपी माक्न खंय बंद पडला. दुश्काळान तेरावो. नित्या भशेन मंगळारा सकाळी परत पर्वरी आनी मेर्शे सर्कला कडेन ट्रॅफिक जॅम. नेमको हो पूल लोकां खातीर केन्ना सुरू जाता ताचो नेम ना. मंगळारा उक्तो जावपा आशिल्लो पुलाचो एक फांटो घडये 2 दिसांनी उक्तो जावपाचो, दुसरो सप्तका उपरांत. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पणजे बाबुशाची ताळगांवा भशेन नवी वोट बँक तयार जाता. स्मार्ट सिटीची उस्तणी भोगपी मूळ पणजेकारांचे ताका पडिल्ले ना, उत्पल पर्रीकाराचो आरोप. बाबूश खरोच बीजेपीत आयला जाल्यार ताणें प्रधानमंत्री मोदी सांगता तें फॅमिली राज करचें न्ही. अनफीट पुताक महापौराचे खुर्चे वयल्यान देंवोवचो. पणजेकारांक खंय आतां महापालिकेचे वेंचणुकेंत कितें तें दाखोवपाची संद. खंयच्या शॉपाच्या फुडें रस्तो 6 म्हयने बंद दवरता आनी थंय फक्त सामान हाडून दवरता. त्या शॉपान गिरायक कशें वतलें? मागीर ताका अर्निंग ना, ताका टॅक्स लागू, ताका रेंट लागू, हाचे कोणाक मातूय पडिल्लें ना. काल मनोज काकुलो उलयला, बरी गजाल जाली. कित्याक हांव उलयतालो पळय तेन्ना आमदार कितें सांगतालो की ना 2गूच जाण उलयता, बाकीच्यांक कोणाक त्रास जायना म्हणून. असो इनकॉम्पिटंट मेयर आसलो जाल्यार तुजी ऑथॉरिटी वतलीच. आनी तुका जर दिसता की तुका सगळे लोक विचारता, तुजी ऑथॉरिटी हे अनइलेक्टेड बॉडीन घेतल्या आनी तूं थंय मेंबर म्हणून बसता फक्त, यू गो टू द कोर्ट गेट युअर ऑथॉरिटी. ही मानसिकता जाल्या पळय पणजेन, हाका कारण आसा. हांव पणजेकारांकूय सांगता, म्हणजे एक खंय तरी पणजेकारांची जी वोटींग पावर आसा हे डायल्युशन ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. एवरी मंथ देर आर वोटर्स बींग एडेड. ताळगांव कशें हे करून दवरल्या पळय वोट बँक्स, तशें आतां हांगा स्लम ना. सो 2 BHK हातून 28 वोटर्स. पणजेकारांकूच झगडचें पडटलें. आतां 3 वर्सान म्युनिसिपालिटी येतले तेन्ना कितें तरी पॉलिटिकल पावरार जी खंय आसा पळय शेवटी ती लागता. दर खेपे प्रायम मिनिस्टरान सांगलां हे फॅमिली राज्य आसा पळय लखनौ, प्रत्येक हातून सांगता ताचो तरी मान दवरा. हो आतां BJPन इतलो गेला म्हणटा न्हय, प्रायम मिनिस्टराची गजाल आयक आनी आपल्या इनकॉम्पिटंट मेयराक काडून उडय. पर्रीकार, वेलिंगकार आणि तेन्नाच्या गोंयच्या संघाच्या कार्यकारिणीच्या इगो शिक्षण माध्यमाच्या इशूक बादलो. तिगांयनी एक पावल फाटीं मारून वेळ दिल्लो जाल्यार योग्य निर्णय जावपाचो, संघाचो ज्येष्ठ स्वयंसेवक रत्नाकर लेले प्रुडंटा कडेन उलयलो. माध्यमाचो विशय सोंपुना, सगळ्यांनी एकठांय सरकाराचेर दबाव हाडचो पडटलो, मात आदले ताकीच्या आंदोलनांक खंय वर्सां वतलीं. एक क्षण असो आयलो की संघान घुमजाव केलें. ती विश्वसनीयता सत्ते समोर लोटांगण घालपा खातीर एका क्षणान बळी दिवपाक संघान फाटीं फुडें पळयलें ना. म्हणजे संघ यंत्रणेन, संघ विचारांनी न्ही, संघ विचार हे शाश्वत आसा. सुभाष वेलिंगकरान ताचे निकतेच प्रकाशीत लोटांगण पुस्तकात शिक्षण माध्यमावेल्यान संघ आणि BJPच्या लिडरशिपीक सोलून काडल्या. संघाची तत्वां नितळ तरी संघटनेची वेवस्था भ्रश्ट जाल्या म्हूण वेलिंगकार विमोचन सुवाळ्यात उलयल्लो. ताचेर आमी ज्येश्ठ संघ सेवक रत्नाकर लेलेक गाठलो. तो म्हणटा तिगांचेय इगोक लागून माध्यम आंदोलन फुटले. तो इगो प्रॉब्लेम हांव पर्रीकारा कडेनूय आयला अशें म्हणटा.
वेलिंगकरा कडेन आयलो अशें म्हणटा आनी त्या वेळची जी संघाची प्रांताची कार्यकारिणी आशिल्ली सेंट्रल हांव म्हणिना अशें जें आशिल्लें पळय ह्या सगळ्यांच्या भितर खंय तरी एक अरे आपलो इगो अशा पद्दतीचो जागृत जालो आनी त्या भितर तिगाय बाजूंनी आनी बरे हे दोगूय दिग्गज नेते आशिल्ले त्या ठिकाणी तो भाजपाचो संघातलो आनी ताका लागून अशा पदाचेर आसपी लोकांचो अहम जागृत जाल्या नंतर जे कितें जाता पळय ते आसा हांव लोटांगण म्हणपाक तयार ना ती स्ट्रॅटेजी आसूं शकता इन द लार्जर इंट्रस्ट कितें आसपाक जाय तो विचार डोळ्यासमोर दवरून जर विचार केल्लो जाल्यार दोगांनी एक पावल फाटी सरिल्ले जाल्यार व्यवस्थित विशय सॉल्व जावंक शकता वेळ दिवपाचो आसता अशा प्रसंगात वेळ दिवपाचो आसता इंग्लीश माध्यमाचें अनुदान चालू आसा मेरेन माध्यमाचो प्रश्न सोंपचो ना मात आदल्या ताकीचे नवे आंदोलन उबें जावंक खंय वर्सां वतली तशेंच सगळ्यांनी एकठांय येवन समविचारी लोकांनी एकठांय येवन सरकाराचेर दडपण हाडपाक जाय तितलेंच दडपण निर्माण करपाची ताकद दुर्दैवान आज ना आज दिसना ती ताकद म्हणून तो विषय सरकाराच्या दृश्टीन फाटी सरला सरकार एक अक्षर उलयता काय पळय त्या संदर्भात दडपण केन्ना निर्माण जातलें सरकाराचेर जेन्ना अरे आतां इतलो लोक एकदम ताच्या फाटल्यान परत येवपाक लागला जाल्यारच दडपण निर्माण जाता न्ही तें प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी गोंयांत मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी बऱ्यो सुविधा मेळटात देशांत हेर कडेन मेळटा ताचे परस दर्जेदार सुविधा आसात म्हणून G20च्या निमतान गोंयांत आयिल्ल्या राष्ट्रीय मिडिया सेलान तुस्त केली टिमीन पोन्ने गोंयाक खोल्ली आनी धार बांदोड्या PSCची पळोवणी केली ह्या केंद्रांनी डायलिसीस काळजाच्या आताका विशीं ताकतिकेच्यो उपचार सुविधा आसात म्हणून तुस्त And we have the best healthcare structure in the country, I should say. Most of our PSCs, CHCs, all have been converted as per the directives of the central directives of the ministry and ABDM. We are compliant with all this, all the initiatives of the Prime Minister Modi, and also we have support from the Goa state government also. In future, we'll be having these replications of physiotherapy elsewhere across Goa, so that patienटाक मातसो भरपूर फायदो जाता. जाल्यार प्रायवेटान गेल्यार कॉस्ट फॅक्टर वाडटा मागीर घरा लागीं अशी फिजियोथेरेपी फॅसिलिटी आसल्यार पेशंटाकूय बरें जाता. बढ़िया मैंने ऐसा जैसे पिछला वाला देखा था हमने वो तो गजब है किसी गांव में मैंने आज तक देखा ही नहीं ऐसा हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया में स्पेशल गोवा में तो बहुत है और ये तो दिस इज़ एज गुड एज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल को ये टक्कर देता है इतना बढ़िया है इतना कम स्टाफ में इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है बट दे हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर तेच आमचे नॅशनल क्वॉलिटी एक्रिडिटेशन सर्टिफिकेशन ह्या हॉस्पिटलाक मेळिल्लें आसा ताजेर तांणी चर्चा केली आनी आमची सगळी फॅसिलिटी पळोवन तांकां खूब बरें दिसलें की अशी फॅसिलिटी गांवांत आसा आनी खरेंच गांवच्या लोकांक सर्विसीस अवेलेबल आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळुया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट.